देवा तुझं सोडून तुका बसून मधू घेता देवा तुझं सोशिवून जीवी तुका भेटून दिता देवा तुझं सोडून तुका बसून मधू घेता देवा तुझं सोशिवून जीवी तुका भेटून दिता बापा 부탁하며 온돈 모임을 사스나 바빠 부탁하며 온돈 모임을 사스나 바빠 부탁하며 온돈 모임을 사스나 바빠 부탁하며 온돈 모임을 사스나 बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं बामडीनो हे मिसांत वांटो घेत आसतना सोंपून गेल्ली आमची भयण फ्लाविया पेईस हाचे बसत मागुया तिची गोची आज वर्साचो उगडास करतात तशेंच मागुया विन्सी पेईस हे आमचे भावाचे आत्म्याक आनी लुर्दिसा क्रूज हाचे आत्म्या बसत मागुया आज वाडदीस समारंभात आमचो भाव मोइसेस मोंतेर आनी ओलिवेर कार्दोज तशेंच हेर आपापलो वाडदीस समारंभ जाल्यार बसत मागुया लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात सेबास्त्यांव आनी जुआना नोरोन्या आर्मांद आनी मॅरिलीन आल्मेदा तांकां आनी दुसऱ्यांक आपापलो लग्नाचो वर्शीक दीस समारंभ केल्याक देवाची कृपा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या गोराबेचेर मागुया आनी आमचे मागणी देवाक मानता ते भाशेन जावं आमी असोक पातकी म्हणून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसुणें मागुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं प्रार्थूया आमची एक एकल्याची प्रार्थना एक एकल्याची गरजो बापाक उबारुया
देवा आमचे बापा, तूं बावडत्यांचें जिवीत, खालत्यांची वडवीक आनी बऱ्या मनशांचें सासणीक सूख तुवें उदारपणान बासायलां. त्या सुखा बरीच जिविताचे बोडतींत आमची तानेल्लीं काळजां दादोशी कर. ही आमची कालती विनंती दोळायेन आयकून घे. आमचे सुमयाक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसाल्याक तान पडटले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्को म्हणलोल्या जोवांक हाडलो. अंत्योकेचे पवित सोबीन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सोर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां आपयल्यात त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेल्युसेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुव्याची वाट तांणी दवरली. सालामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवाच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगोटलें. देवाचें उतर हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. पोतून म्हणुया: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पुरी मुनीस प्रितुमीर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटले. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी करताय. निती पोरमोणें करताय पोरसांची मुनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. जेसू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो कालोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.
सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं आनी तुमची सोवे आसूं जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया जेजून व्हडल्यान म्हळें म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना पूण संवसाराचें तारण करूंक आयला म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताची मुनसुबी करतलो कोण एकलो आसा जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाणे दिसा ताची मुनसुबी करतलें कित्याक हांव म्हजे वस्तूंकी उलोवंक ना बगर म्हाका कितें सांगलां आनी कितें उलोवचें आसा तें म्हाका पाठयलां ते बापान म्हाका थारायलां आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा देखून हांव उलयलां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयलां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणली तुका क्रिस्त भयणी भावांनो दिसा दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत आमकां दिसावळी वा पेपर्स आसात न्यूज पेपर्स आसात जायत्यांक आमकां सूय आसा सकाळीं पेपर पयलें पळोवपाची पेपराचेर नदर मारूंक जाय तो मागीर हेरल्ड जावं नवीन टायम्स जावं गोमंतक टायम्स जावं टायम्स ऑफ इंडिया जावं गोवन टायम्स जावं इंग्लीश मराठी पेपरां आमच्या गोंयांत चलतात आनी ह्या पेपरांक न्यूज घालपाक न्यूज रिपोर्टर आसात माहिती दिवपाक कितें घडलां कितें घडटा काल तुमी पेपर उगडले जाल्यार आमकां वाचूंक मेळ्ळें 3 व्हडले प्रोजेक्ट येताले गोंयां ते प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्टान कुंचात दवरल्यात करूंक जायना म्हूण सांगलां ते आमच्या गोंयचे सैमाचेर एनवायरमेंटाचेर आड अशें सांगलां ताचो रिपोर्ट तयार केला ह्या दिसांनी श्रीलंकेक खूब उचांबळ जाल्या केवस सगलो बोबाळ गोंदळ जाला आपल्याक लोक मारीत म्हूण प्रायम मिनिस्टर नेवल बेज थिंगा वचून आहा लिपून रावला ताका ताच्या भावाक प्रेजिडेंटीक मारूंक सोदता लोक तांणी सगळी श्रीलंकेची इकॉनॉमी लुटल्या म्हणून हो रिपोर्ट बाबा म्हणून तयार करतले रिपोर्टर आपल्या मनान रिपोर्ट करता आसतना बेजीक क्वेश्चन्स विचारतात ही क्वेश्चनां इंग्लीश भाशेन आमी विचारता हू वेर वेन वॉट हाव ही क्वेश्चन्स बीबीसीचे रिपोर्टर तयार करता आसतना ही क्वेश्चन्स घालतात ते कितें घडलें कित्याक घडलें कोहें घडलें कोणें केलें हे विचार आसतात रिपोर्ट तयार करतात असलोच आज हे सगळे विचार जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां स्पश्ट करता पयलो विचार जेजू कोण आमी तर एकामेकाला विचारल्यार जेजू कोण
आमचो विचार एक एकल्याचो आनी जबाब एक एकल्याचो वेगळो जातलो. हू इज जीजस अँड हू इज जीजस टू मी? हू इज जीजस? सुपुल्ल्या भुरग्यांना विचारल्यार हू इज जीजस? गॉड म्हणटाय. अँड हू इज गॉड? जीजस म्हणटाय. हू इज जीजस? आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता हांव आयलां संवसाराचें तारण करूंक हांव आयलां. जीजस इज द सेवियर ऑफ ऑल. सोडवणदार सोडवण करूंक आयला. जेजूचें कार्य जावन आसलें मनशा कुळाची सोडवण करूंक. जीजस इज माय पर्सनल सेवियर. आपल्याच्या मरणांत आनी जिवनपणांत ताणें म्हजी सोडवण केल्या. हू इज जीजस? आयचें शुभ वर्तमान सांगता संवसाराचें तारण करूंक आयलोलो सोडवणदार. कितें केलें जेजून? वॉट डीड जीजस डू? कितें केलें? आयचें शुभ वर्तमान म्हाका सांगता, आमकां सांगता कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यान आसतना ती पाडिना ताचेर कास्तीचें फर्मोण आसा. कित्याक हांव उलयलां ती उतरां जिवीत. जेजू आयलो सासणाचें जिवीत दिवंक आनी आमकां आपलीं उतरां, बापाचीं उतरां दिल्यान ताणें. तो म्हणटा म्हाका पाठयला ताणेंच कितें हांवें उलोवचें तें हांव उलयलां. आनी उतरां सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा. So the words of Jesus are of eternal life. आमकां सासणीक जिवीत दितली जेजूची उतरां. Why did Jesus come? आमी जाणा to bring us from darkness of death to eternal life. काळोखांतलीं काडून आमकां जिविताच्या उजवाडांत हाडूंक जेजू आयलो. Where did he come from? बापातावन आयला. बापातावन आयलो जेजू. आनी देखून तो म्हणटा हांव आनी बाप एकूच. जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू कसो आयलो? हाव डीड ही कम? हांव संवसाराचो उजवाड कसो आयला. हांव संवसाराचो उजवाड कसो आयला. सो जीजस इज द लायट ऑफ द वर्ल्ड. काळोखांत चलतल्या लोकांक उजवाड. म्हजेर विश्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. ताचें सगळें सासणीक जिविताचो उजवाड आसतलो. So as the reporters report so many incidents happening in and around Goa and in the world, these are the main questions they ask when they prepare a report. We need to prepare a report. Who is Jesus to me? If I am going to write, who is Jesus to me? What did Jesus do for me? Why did he do it for me? From where did he come? And how did he come to save me? He came as the light of the world. होच जेजू कांय वेळान आमच्या आल्ताराचेर येतलो. म्हाका जेजू कोण? हांवें एक एकल्यान जबाब दिवंक जाय. आनी जितलो म्हजो संबंद जेजू लागीं व्हड, I will express myself better. आमी घरा वचून जेजू वयर एक रिपोर्ट तयार करूं येता. आनी तो रिपोर्ट तयार करूंक हू, वॉट, वेन, वेर एंड हाव. द 4 W's and 1 H आमच्या मनान दवरुया. आनी जेजू म्हाका कोण? जेजून म्हजे सगळें कितें केलां? जेजू कित्याक संवसारांत आयलो हें जाणा जावंक
ताचोच एकचार आमकां गरजेचो. एकचारान वाडूंक कृपा मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. आमचे दोन हात उबारून C1 पान 28, C1 पेज 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दारे उबारून देवा गावून पळोवया. आमचे गाडी सुवारून देवा खर्चाक मेळुया. ताच्या मोगासार वचून आमचो मोग व्हरुया. दोनया तुझ्याच मोरे मोडा. आटा उण्या सोऱ्यागाना साथी रोखडीचा कामगार. जिवी दिवबी खाना पिणा. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सोर पदवीदार देवा, हे बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. अदीक आनी अदीक हेच जेजूचे वळखीन आमी वाडूंक, तो संवसाराचो उजवाड आनी तोच आमचो थारोक म्हूण आमी आपणावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमची सभा आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवीदारा आनी सासणेचे देवा, सोर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणणी व्हरते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुर्णाईक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेचपरी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळेन तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात ती म्हणजे रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समजता. एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूं. सर्वेश्वरा तुजे चाकरां आनी चाकोनीची दया कर ताकाय संवसारांतली तुवें आपूण बेली. बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मरून गेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते सगळे आमचे बांबडींची काकूट कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक कुलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असतो जेजू मनशा कुळाचो एकलो सरवंडार. असतो जेजू काळोखान चलतल्यांक आमकां जिविताचो उजवाड. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी. ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमियोंच्या वेळार आमी गायन गावुया. मोगाड जेजू यो तुयो डी 30 पान 60 डी 31 पेज 64. प्रार्थुया. कोनवाळे बाप्पा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आज आमकां बोल्लें. जेजू आमचो एकल्याचो सुरवंडार म्हूण ओळखूंक, आमचे पातकी काळोखी जिवितांतलो उजवाड म्हूण आमी मानून घेवं. तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताची उजवाडाची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बांबुडीनो फाल्यां सांजे 4:30 वाजता म्हज्या आवयच्या खातीर तुमी मागचें मीस 4:30 म्हाजोरदा इगोजेंत पयल्या वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले सासणीक विसवान घेतल्या अशी आमची खात्री तिचे पासत मागतना करून सगळ्या तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी बोळ मागुया. 13 तारखेर शुक्रारा दिसाक आमचे पुरसांव फातिमा साहेबणीचे 5 वरांचेर दोना पावला पेरपेसू साहेबांचे कपेलांत मीस. दोना पावला वाटेर वयता आसतना कापेल आसा तातूंत मीस 5 वरांचेर. आनी मीस जाल्या उपरांत आमी पुरसांव काडून फातिमा साहेबांची मुर्ती इगोजेंत हाडटले. इगोजेंत आमच्या एकल्याची आनी गांवची भेटवणी सायबीण मांयक आनी ते उपरांत आशिर्वाद. आमी सगळीं येवया. 2 वर्सां जालीं हें पुरसांव जावंक ना. आमी ह्या पुरसांवांत बरे भाशेन वांटो घेवया. भुरगीं, जाणटीं, तरणाटीं, कॉन्फ्रादिनी आपली ओपणूस घालून येवची. आनी सगळीं आमी वाटेर थांबोन आसतना मागणें करीत पिराचिताच्या मनान अनुभव करून उचांबळ जाल्ले संवसाराक शांती मेळो. रुसिया झूज चलयता, रुसियाचें मन बदलूंक
फुडाऱ्यांचें मन बदलून सायबीण मांयक फुडें घालुया. आनीक हांगा इगोर्जेक पावतच तोवूय लोक येतलो, कारंजालींचो लोक येतलो. आमी तांकांय हांगा चाव पाणी कितेंय करतले हांव, केक वांटतले हांव, तातूंतूय आमी वांटो घेवया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाचे गायन गावुया. T21 पान 213. T21 पेज 213. जगात आमची आदारी तूं, सगळ्यांना कानून सांभाळून बेसांगार घेन दोरावे सुखोसानी सदांच दिवार. बेसांगार घेन दोरावे सुखोसानी दिवार. पेटे सुखून सायबिणी आमी तुजी उस्कोन भुरगीं. गोठांनी घे माये आमकां तुज्या धिरान सांबाळ सदां. पेटे सुखून सायबिणी आमी तुजी उस्कोन भुरगीं.